ताणें पात्रांवान अकरेक एक उपाय चिंतलो. आका कान आयकोवची ही एक वायट संवय येता न्हू, अलग करूंक हांव एक उपाय करता, हांव एक प्लॅन करता, एक आयडिया करता म्हणून तो वणटीक वचोन कान दिवन आयकतना हो पात्रापी वचोन वणटीक वचोन कान दिवन आयकूंक लागलो. जायतो वेळ दोगी जण कान दिवन चांचले आनी अकरेक पात्रापाकच पुरो जालें. जायतो वेळ जाल्या उपरांत ताणें मागीर थंय कान भायर काडन ताका म्हळें, हांवें इतलो वेळ आयकलो तुज्या खातीर, हांवें कान दिवन आतां गेले त्या 5 मिनटां हांव आयकलें, पूण म्हाका त्या वणटींत हांव कांय आयकोना. देखून तुका कांय आयकना, तुका आल्याक त्या वणटीक तूं कित्याक त्या वणटीक कान दिवन कितलो वेळ आयकल्या, कितलीं वरां आयकल्यार कांय आयकोवचें ना, म्हाकाय कांय आयकोना. म्हणटा आसतना तो एका स्परा तो पिडेस्त ह्या तो मानसीक व्यक्ती आपले कान त्या वणटींत भायर काड म्हणालो, तुका 5 मिनटां भितर आयकता की हांव कितलेशा वरांत जावन, कितलेशे दीस जावन, कितलेशे वर्सांत हांव आयकतां, म्हाका कांय आयकोना आनी तुका एक 5 मिनटां भितर आयकता म्हणून चिंतलां की. आनी फादरा पासून अजाप पावलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांक मोगाच्या हर एकल्यांक हांव व्हडा मोगान, मानान आनी घनान स्वागत करतां. ह्या वक्तां पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आमी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत आमी वांटो घेवया. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा, देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा, जाणवायेन तुज्या भरमोनाक मुच्या, कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या भरमोनाक मुच्या, कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा, देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पोतवेदारा. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, देण्याच्या दातारा पवित्र आत्म्याक आम्हा समेस्तांचेर तूं धाड. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर बेसांव घाल. तुज्या पवित्र आत्म्यांतय तूं आमकां अभिशेक कर. पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आनी समजणेन भर हे संवसारी जिवीत सुफळ रितीन, यशस्वी रितीन, जैतवंत रितीन जिवंक आमकां फोव कर. पिडेस्तांची पिडा गूण कर, कश्टतांचे कश्ट हळ कर. हर एका गरजेवंताच्या गरजांनी तूं पाव. सुवार्थेचो उजवाड आमी हर एकल्यांनी पळय कर. त्या उजवाडा काल आमकां तूं चलय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? आय विश यू ऑल अ वंडरफूल डे ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाच्या कृपेचो एक वर्तो महान दीस हांव तुमकां समेस्तांक हांव मागतां. आमी सांगाता मेळोन देवाचें उतर नियाळ करया. जायत गे? तर मोगाच्यान आमी घेवया उगडापणाचो बूक थंयसर दुसरो आवस्वर वळ 7, बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकोंक मन आसा तो आयको.
जैते वंत जातेल्यांक देवाच्या वैकुंठांत असलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परतून वाचया. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकोंक मौन आसात तें आयको. म्हणजे मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मो उलयता. साधारण रितीन पवित्र आत्मा उलयल्लें आमकां आयकना, कित्याक आमच्या कानाक आयकोवचें भौतीक शब्द. कोणी मनशांनी उलयल्यार ह्या भौतीक कितें आवाज जाल्यार आमच्या कानाक आयकता, पूण आत्म्यान उलोवचें आमच्या कानाक आयकना. तरी पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र आत्मो सांगता तें आयकोंक मौन आसा तर आमी आयका जाय. कित्याक आयकल्यार आमी जैतेवन जातल्या. देखून जैतेवन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत म्हणजे सर्गार असलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हें उतर परतून परतून थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. 11व्या बडीरी रेवलेशन 2:11 हांगासरी तेंच उतर. 2:17 थंयसर परतून तेंच उतर. 20 आनी 9 वडीर परतून तेंच उतर. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकोंक मौन आसा तो आयको. आनी जैते वन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत असलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो. देव म्हाका तुका दिवंक आशिता. आनी सोमी जेजूय सुवार्ता परकट करता आसतना आनी विशेश जावन त्या वंप्याची ओपार सांगता आसतना अकरेक तो कितें म्हणटा. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 13:8 मातेवाचो वांजेल 13 बोल. जेजू म्हणटा तुमकां आयकोंक कान आसा जाल्यार आयका. तुमकां आयकोंक कान आसा जाल्यार आयका. त्या जाल्यार म्हाका हांसूं येवचें. कान नातलो कोण आसा? सगळ्यांक आमकां कान आसात. थोड्यांक कान आयकोवचें उणें जावंक पुरो, पूण कान आसात आनी आयकता गंडी जावं. पूण तुमकां कान आसा जाल्यार आयका म्हणटा जेजू. आनी त्या वेळार म्हाका उगडास येता. एकलो सायकॅट्रीक पेशंट आसलो, मानसीक पिडेस्त. तो कितें करतलो? खंय वणन मेळ्ळ्या पुरो वचून कान दिवन आयकोवचें. थोडे फावटी धरणीर बागोवन कान धरणीक दिवन आयकोवचें. कितलें ताका सांगल्यार तशें करनाका म्हळ्यार तो आयकनातलो. जायत्या वर्सां जावन जायत्या दाक्तर लागीं गेल्यार ताची पिडा गूण करून जाली ना. ताच्या उपरांत ताका एका पाद्र्या लागीं आपण हाडलें. ह्या पाद्र्या लागीं आपण हाडून ताका म्हळें, फादर हो केदाळा पळयल्यार धरणी कान दिवन आयकता, वणदी कान दिवन आयकता, रूख म्हणल्यार रुखा कान दिवन आयकता. सगळो वेळ आयकूंक प्रयत्न करता, ताका काल आयकता म्हण आमकां समजना. ताणें एक आयकोवची संवय एक बंद करूंक जाता की पळया फादर. फादरापान ताका जायतें सांगलें, तूं आयकनाका. तुका त्या वणदितांनी कांय आयकना, त्या धरणितांनी कांय आयकना. देखून आयकोवचें रावय म्हळ्यार तो तयार ना. थंयसर पात्रापा मुखारी एक बडी धरणीक कान दिवन आयकता, एक बडी वणदीक कान दिवन आयकता. थंय हांगासर वचून ताजें कान दिवन आयकोवंक प्रयत्न करता. ताणें पात्रापान अकरेक एक उपाय चिंतलो. आका कान आका आयकोवचें ही एक वायट संवय येता न्हू, अलग करूंक हांव एक उपाय करता, हांव एक प्लॅन करता, एक आयडिया करता म्हणून तो वणदी वचून कान दिवन आयकतना हो पात्रापी वचून वणदीक वचून कान दिवन आयकोंक लागलो. जायतो वेळ दोगी जण कान दिवन चांचले आनी अकरेक पात्रापाकच पुरो जालें. जायतो वेळ जाल्या उपरांत ताणें मागीर थंय कान भायर काडून ताका म्हळें, हांवें इतलो वेळ आयकलो तुज्या खातीर, हांवें कान दिवन आतां गेले त्या 5 मिनटां हांव आयकलें, पूण म्हाका त्या वणदीतान कांय आयकोना. देखून तुका कांय आयकना. तुका आल्याक त्या वणदीक तूं कित्याक त्या वणदीक कान दिवन कितलो वेळ आयकल्या, कितलीं वरां आयकल्यार कांय आयकोवचें ना, म्हाकाय कांय आयकोना म्हणटा आसतना तो एकास्परा तो पिडेस्त ह्या तो मानसीक व्यक्ती आपले कान त्या वणदीतान भायर काण म्हणालो, तुका 5 मिनटां भितर आयकता की हांव कितलेशे वरां तावन, कितलेशे दीस जावन, कितलेशे वर्सां तावन आयकता, म्हाका कांय आयकोना आनी तुका एक 5 मिनटां भितर आयकता म्हणून चिंतलां की. आनी फादरा पस अजाप पावलो. म्हाका न्हू आमी आयकूंक प्रयत्न करता, दुसऱ्यांनी सांगिल्लें आमी आयकता. कितें आमकां आयकता? थोडे शब्द आमकां आयकता, पूण न्ही जावन आमी आयकता जाय. केवल आमी शब्द न्ही, त्या शब्दांचो अर्थ आमी समजल्यार मात्र आमकां आयकोवचें आमी म्हणटा. सो देर आर 2 वर्ड्स, हियरींग एंड लिसनींग. हियरींग म्हळ्यार आवाज येवचो. गडगडो जाल्यार एक आवाज येता, आमी आयकता. कोणी बोब मारलें आयकता, पूण न्ही जावन कोणें सांगिल्लें आमकां समज जाय जाल्यार वी मस्ट लिसन. कोंकणीन
लिसन म्हणजे कितें शब्द आमी वापरयत, चीत दिवन आयकुचें या समजोवच्या भाशेन आमी आयकुचें. आतां पवित्र आत्मो उलयता जाल्यार आमी समजोवच्या भाशेन आमी आयका जाय. इंग्लिशांत ओबिडियन्स म्हणलो एक शब्द आसा. ओबिडियंट वा ओबिडियन्स म्हळ्यार विधेय जावचें. ह्या शब्दाचो मूळ आवस शब्द खंय ओबिडियरे. ओबिडियरे म्हळ्यार आयकुचें गे. केवल सादारण रितीन आयकुचें न्ही, लिसनींग चीत दिवन आयकुचें गे. देखून विधेय जायचें जाल्यार आमी आयका जाय, पयलें समजून घे जाय. आमी चिंता केवल वडिलांचें उतर आयकुनचें विधेय जावचें म्हणून ना. न्ही जावन विधेय जावचें म्हळ्यार देवाची खुशयेक आमी विधेय जावचें. आनी आतां देवाची खुशी कितें? आमचें बरेंपण. आनी आमचें बरेंपण कशें आमकां समजोवचें? आमी देवा तावन समजून घेवचें आमकां कितें बरें गे म्हणून. थोडें पडें तें बरेंपण आमच्या इश्टां तावन आमकां समजोवंक पुरो, मास्टरां तावन टिचरां तावन समजोवंक पुरो, आमच्या वडिलां तावन समजोवंक पुरो, प्रकृतींत घडटा ती घडितां एनवायरमेंट म्हणटा हांव ताचे तावन आमकां समजोवंक पुरो. कितेंय जावं आमी चीत दिवन समजून घेवचें आमकां कितें बरें, ह्या संवसारांत सुफळ जिणी जियोंक कितें बरें आनी तें आयकून घेवचें. आमकां पवित्र पुस्तकांत अपुर्ब्याची एक धाकलें आसात. अपुर्ब्याच्या व्यक्तीचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन आसा. तें जावन आसा थोडे जावन तांचे पैकी एकलो जावन आसा सामुएल प्रवादी. ल्हान भुरगो आसतनाच तो चीत दिवन देवाचो ताळो आयकूंक पळयतलो. देखून सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 3ऱ्या वचनांत 10व्या वळी सामुएलीच्या पयल्या बुकांत थंयसर 3ऱ्या वचनांत 10व्या वळीर आमी वाचता. 1 Samuel chapter 3 verse 10. राती काळोखांत सामुएलीक देवाचो ताळो आयकतालो. सामुएल सामुएल. आनी सामुएलीन जवाब दिवचें आसलें, उलय सम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. उलय सम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. सामुएल चीत दिवन आयकतालो. म्हणजे ताच्या कुडीच्या कानांत हांव न्ही, बगार ताच्या आत्म्याच्या कानांत हांव तो देवाक आयकतालो. देव ताच्या काळजांत उलयतलो. देव उलयलो साऊल राया लागीं. देवाचो ताळो पवित्र आत्म्यातय ताणें आयकून घेतलो. देव उलयलो दावीद राया लागीं. पवित्र आत्म्यातय देवाचो ताळो ताणें समजून घेतलो. देव उलयलो साम पावलातय देवाचो ताळो ताणें समजून घेतलो. पोरण्या तestamenतांत आमकां आसात महान प्रवादी, एलिशा प्रवादी, एलिया प्रवादी. तांकां देवाचो ताळो आयकलो, देवान तांकां संदेश दिलो. इसाया प्रवादी या, जेरेमिया प्रवादी या, एजेकियल प्रवादी, होसेया या, आमोस प्रवादी. तांकां देवाचो ताळो आयकलो. आनी आधुनीक काळार आमी पळयता देवाचो ताळो आयकुचो, पवित्र आत्म्याचो ताळो. मदर तेरेजान तो ताळो स्विकार केलो. ती ट्रेनार पॉयंट करनासली, ती सिस्टर जावन आसली. लॉरेटो कॉन्व्हेंटाची ती सिस्टर जावन आसली. कलकत्तान ती पॉयंट करनासतना देवान तिका म्हळें, आतां तूं येवच्या रेल्वे स्टेशनार देव आनी वचून त्या झोपड्यांनी वचून त्या लोकां सांगाता राव आनी तांची सेवा कर. तिका तो ताळो आयकलो. दुसऱ्या कोणाक आयकना, तिका आयकलो. म्हळ्यार आत्म्याचो ताळो. आत्म्याचो ताळो पारखुंची सकत माता तेरेजाक म्हणली. पाद्रे पियो लागीं देवाचो आत्मा उलयलो. जुहांव पावल दुसऱ्या लागीं देवाचो आत्मा उलयलो. सांत आंतोनी लागीं देवाचो आत्मा उलयलो. मोगाच्यान देवाचो आत्मा तुजे लागीं म्हजे लागीं उलोवंक आशेता. आनी हो ताळो आयकूंक हांव तयार आसां गी. आनी म्हाका तो समजता गी, तुका तो समजता गी. जर तर पवित्र आत्मो उलयल्लो तुका समजचें जाल्यार, ह्या पवित्र आत्म्या लागीं तुवें उलयचें जाल्यार, ह्या एका आध्यात्मीक शक्तींनी तुवें आनी हांवें वाडावळ जोडून घेवची. हांव सेमिनारींत आसतना ह्या जाल्या उपरांत 6 वर्सां ट्रेनार पॉयंट करचें आसलें पयस पयस गांवांत. आनी हांव शिकिल्लो भोपालांत तशेंच इंदोरांत. हांगा हांव त्या दाडे एक ट्रेन वेताली मेंगलोरांत. ती थोडे फावटी 30-40 घंटे पॉयंट करून आमकां त्या गांवां पावचें आसलें. इंदोर मध्य प्रदेशांत या भोपाल. आनी 2 दिसांचे ते पॉयंट लंब पॉयंट ट्रेनीर वता आसतना जायत्या जाणांक हांव मेळटलो ट्रेनीर. हांव कोणी आसल्या ट्रेनीर म्हज्या सांगाता पॉयंट करतालें, हांवें तांच्या लागीं उलोवचें आनी ते म्हजे लागीं उलयतात. आनी तांचे पैकी सबार तांची वळख जाल्ली आसा. मल्याळी जावंक पुरो, तामिळांचे, आंध्राचे, कर्नाटकाचे, विविध गांवचे, गोंयचे.
असल्या लोकांक सांगता उलयता आसतना आमचें फ्रेंडशीप वाडलां, इश्टागत जाल्या. हांवें उलोवचें, ताणें उलोवचें, सांगात आमी उलोवचें जायते संगती. ताजे उपरांत ते फ्रेंडशीप इश्टागत मुंदरसून गेल्या. आतां जाल्यार थंय हांगासर गेल्ल्या वेळार ती मेळिल्ल्या वेळार त्या वेळार आमी ट्रेनार मेळिल्ल्या, आमी उलयल्या आनी आमची इश्टागत ती उरल्या. आनी थोड्यांक हांवें उलोवंक प्रयत्न केल्या, ते उलोवंक आयकुना. आनी थोड्या वेळार हांव ही पुरासाणें नासून हांव एक उलोवंक तयार नासल्या वेळार ती उलोवंक प्रयत्न केल्या जावंक पुरो हांव उलोवना, देखून आमच्या मदें कसलोच साळवळ जावंक ना. कितले आमी उलयता, कितले आमी आयकता, तितलो आमचो बांध, आमची इश्टागत, आमचो संबंद गूण जाता. त्याच तरान पवित्र आत्म्या लागीं कितले आमी पवित्र आत्म्या लागीं उलयता आनी पवित्र आत्म्यान उलयले आमी आयकता, तितले पवित्र आत्म्या लागीं आमची इश्टागत, आमचो संबंद, आमचो एकवट गूंड जाता. आनी चड पवित्र आत्म्याची भास, पवित्र आत्म्याचे ते उलोवणें आमकां समजोवंक लागता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वसनांत 20 आनी 6 वळीर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. देवाचो पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या वेळार तो पवित्र आत्मो कोणा लागीं उलयता? आमच्या आत्म्या लागीं उलयता, आत्म्याच्या भाशेन उलयता, आत्म्याच्या त्या संवाद करच्या थरान तो उलयता आनी आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता, आमच्या आत्म्याक संदेश दिता, आमच्या आत्म्याक प्रेरण दिता, आमच्या आत्म्याक मार्गदर्शन करता. आनी हे आमी समजून घेवचें. देखून खंयच्या तरान पवित्र आत्मा आमच्या लागीं उलयता हे आमी समजून घेवन पवित्र आत्म्या लागीं आमी उलयचें आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमचो संबंद गूण करून घेवचें. जर तर कुटुंबांत घोव बायलां चड आनी चड उलयतात, एकामेकाचे कश्ट दूख सांगतात, तितलो तांचो संबंद गूण जाता आनी ते उपरांत तांकां मेकळें करूंक जायना. कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं, भाव आनी भयणी, कुटुंबाचे सांदे कितले एकामेका सांगाता मेळून उलयतात, सूख दूख उलयतात, एकामेका आदारसून सुदारसून उरतात, तितलो संबंद ताचो गूण जाता. देखून पवित्र आत्म्या लागीं आमी संबंद दवरचे जाल्यार पयलें जावन आसा देवाचें उतर वाचचें. देवाच्या उतरां मुखांतर पवित्र आत्मा आमचे लागीं उलोवंक आशेता आनी आमी पवित्र आत्म्या लागीं उलयता. सान फ्रांसीस सावेर हाका देवाचें उतर आयलें. सावेरा सगळो संवसार तुवें जोडलो म्हण चिंत्यान तुजो आत्मा होगडायलो तर तुका कितें फायदो? हें देवाचें उतर सान फ्रांसीस सावेराक बदलूंक लागता. सांत आगोस्तिनाक देवाचें उतर आयलें. इथियोपियाचो तो हिजडो आमी वाचता धर्मच्या कृत्या बुकांत इन दी ॲक्ट्स ऑफ दी अपॉसल्स, तो इजाया प्रवादीचो कवळो वाचता, पवित्र आत्मा ताचे लागीं उलोवंक लागलो. कितलेशे जाण दैवीक रेत्र मंदिराक येतात, क्रिस्तांव न्ही ते, काथोलीक न्ही, दुसऱ्या धर्माचे, हेर भावार्थाचे, पूण हांगासर येवन देवाचें उतर आयकत आसतना पवित्र आत्मा तांचे लागीं उलयला. देखून देवाचें उतर चड आनी चड वाचून जाणा जावन परतून सांगून आमी देवाच्या पवित्र आत्म्या लागीं उलोवचें, पवित्र आत्म्यान उलोवचें आमी आयकुचें. दुसरें आंतरीक साक्ष. पवित्र आत्मा आमकां आमच्या अंतस्करणांत आमकां साक्ष दिता. हय, ही सारकी वाट, ह्याच वाटेन तूं वच, हें सारकें न्ही, ती वाट सोड, तो संबंद बरो न्ही, तो संबंद सोड, हो संबंद बरो, हो संबंद दवर गाडगे, हे आंगोणें तुजें सारकें, हे वांगोणी तूं जिये, हे आपोवणें तुजें सारकें, हे मिसांव तुजें सारकें, हें घर. पवित्र आत्मा तुज्या भितर अंतस्करणांत उलयता. तिसरें, वय पवित्र आत्मा तुजें अंतस्करण रुपीत करता. आमच्या जिवितांत आमी आमचें अंतस्करण बरें करून काणगेचें, कित्याक सबार्थांची अंतस्करणां आसतात. देर आर मेनी टायप्स ऑफ कॉन्शियन्स. देर इज द फर्स्ट कायंड ऑफ कॉन्शियन्स, दॅट इज अ डेड कॉन्शियस. डेड कॉन्शियन्स आनी पटी मारल्यार तांकां कांय बगना. म्हाका विशेश अजाप जालें. म्हाका एका व्यक्ती विशयांत हांव जाणा जालो. तो व्यक्ती नावार्थीक व्यक्ती, सकट ताका बरो व्यक्ती, भारी सांबाळपाक आसा, म्हळ्यार बरें काम आसा, बरें बिजनस आसा, ग्रेस्तकाय आसा, जाल्यारय खंय शॉपिंग मॉलांत थंय हांगासर गेल्यार कितें तरी ताका सोरनाटीची संवय. कोणाच्या घरा जेवणाक गेल्यार कितें तरी तो सोरतलो. ताच्या घरा सयरे आयल्यार त्या सयऱ्यांचें कितें म्हणी वस्तू तो सोरतलो. सोरची एक संवय जाल्या की सोरल्या उपरांत ताका कांय बगना सोरला म्हणल्या बरी. इट इज अ डेड कॉन्शियन्स, मेल्लें अंतस्करण. आनी थोड्यांचें अंतस्करण स्क्रुपलस अंतस्करण. स्क्रुपलस म्हळ्यार कितें म्हणटात, आनी कांतवणेचें, लेखावरची पातकाचें कांतवणेचें अंतस्करण. कुमसार जावन आयल्या उपरांत परतून हांवें कुमसारान ती पातकां सांगल्यान गी, सांगोन कोण ना, ती पातकां बगसल्यान गी, बगसोना कोण ना, सगळीं सांगली गी ना गी कोण ना, अर्दी सांगली कोण ना हांवें. अशें हें स्क्रुपलस कांतवणेचें अंतस्करण. तिसरें अंतस्करण जावन आसा कन्फ्यूज्ड म्हळ्यार घुसपड गोंदळाचें एक अंतस्करण. तातूंत
स्पश्ट सांगतना हें सारकें गी तें सारकें गी गोत्तना कन्फ्युज्ड जालां घुस्पट गोंदळाचें. चवथें जावन आसा अवेकंड कॉन्शियन्स, सत उकडापें जाल्लें एक अंतस्करण. तांचे तेंके दाळे संतोश आसा, तांकां कितें बरें म्हण गत आसा तें बरें म्हण करतात, ताचे जिवितांत सुवार्थाच्या उजवाडांत ती जियेतात. आनी पांचवें जावन आसा मॅच्युअर कॉन्शियस, संपूर्ण वाडवळ जोडलेलें अंतस्करण, संपूर्ण वाडवळ जोडलेलें अंतस्करण. अशें 5 अंतस्करण हांवें तुमकां सांगलें. मेल्लें अंतस्करण, कांतवणेचें अंतस्करण, घुस्पट गोंदळाचें अंतस्करण, आनी उगडापें जाल्लें अंतस्करण, आनी संपूर्ण वाडवळ जोडलेलें अंतस्करण. असलें वाडवळ जोडलेलें अंतस्करण म्हणजे तुजें जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याचो ताळो आमी आयकूंक शकता. देखून आमी कितें करूंक सकाळीं उठतस आमी आमच्या अंतस्करणांत रिजॉल्व करीचे, म्हणजे एक दृढ निर्धार घेवचे, आज हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. दुसरें, दनपरां आमच्या अंतस्करणाचें आमी रिव्यू करीचे, आमच्या अंतस्करणाची आमी एक तपासणी करीची. आनी सांजेर न्हिदों वयच्या पयलीं आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करीची. 3 संगती, सकाळीं निर्धार घेवचे, दनपरां अंतस्करणाची तपासणी करची, सांजेर ताची झडती करची. आनी येदाळ चड आनी चड आत्म्याचो संदेश आमी आयकूंक शकता. आनी चवथें, पवित्र आत्मा आमचे लागीं मनशांच्या आत्म्या मुखांत उलयता. म्हणजे कोणी मनीस आमचे लागीं उलयता आसतना आमकां बगता. एक फावटी एकलो तरणाटो म्हजे लागीं येवन उलयता आसतना तो म्हाका म्हणालो एका रेतीर गेलो, थंयसर ताका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका विशेष ताका एक संतोश आनंद भोगलो, ताची जिवणी सगळी बदलली. तें आयकत आसतना म्हाका बगलें परतून हांवें एक रेतीर करची, म्हाका परतून त्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेकाचो अनुभव जायची. हांवें परतून पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर विशेष रेतीर गेली, म्हाका एक विशेष पवित्र आत्म्याचो अभिशेक अनुभव जालो परतून नव्यान आनी विशेष रितीन. अशें कोणाय मनशा द्वारे देव पवित्र आत्मा आमच्या लागीं उलयता. वच एक बरें घुमसार जा, वच एक रेतेर कर, वच पवित्र पुस्तक वाच, वच तुजें कोंताचो तेर्स तुवें करचो सोडलाय जाल्यार परतून तूं कर. कोण ना जाल्यार कोण तुज्या जिवितांत उलयता. पांचवें, पवित्र आत्मो थोडे फावटी शांत प्रशांतपणी उलयता. अशेंच तो दोळे धांपून मागणें करनासतना पपई सक्रामेंता मुखार मागणें करता सबारपणी म्हाका बगला. त्या मौनपणांत एकाच परा पवित्र आत्मा कितें तरी संदेश तुका दिता. आनी थोडे फावटी 6th जावन आसा, 7 जावन आसा, एकाच परा पवित्र आत्मा तुका थोडे संगती सांगता. आमी हांगासर मागणें करता आसतना, मागणें चलयता आसतना एकाच परा कोणी गूण जाता, कोणाक सुटका लाभता, कोणाक जिवीत रुपांतर जाता, कोणी एक वायट सवय सोडटा, कोणाक विशेष रितीन देव बरें करता, कोणाक पवित्र आत्म्या अभिशेक करता, कोणाक उजवाड दिसलो, कोणाक मरियमेचें दर्शन दिसलें. अशें सांगूंक पवित्र आत्मो म्हाका सुचन दिता आनी तें सांगलें तें वय जाता. कित्याक पवित्र आत्मा सांगता तें सगळें खरें जावन आसा. तर म्हाका न्हू आमी पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकूंक शिकया, पवित्र आत्म्या कडेन उलोवंक शिकया. पवित्र आत्म्यान आमकां सोलोवन व्हरूंक आमी आमकांच पवित्र आत्म्याच्या हातांत समर्पण दिवया. आनी समया जेजून आमकां सांगिल्लीं उतरां केदाळ आमी उडा सरुया. लुकाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 13व्या बडीर, लूक चॅप्टर 11:13. तुमी खोटी जावन आसलीं, तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी सकतात, आशेतात वा दितात, तर तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापा लागीं मागल्या वेळार कितल्या वर्त्या मापान तो तुमकां पवित्र आत्मा दिवचो ना. दोळे धांपून आमी नियाळ करया. कितल्या वर्त्या मापान देव बाप पवित्र आत्मो आमकां दिवचो ना. पळय सर्गीच्या बापा, वर्त्या मापान पवित्र आत्मा तूं दिवंक आमकां आशेताय. देखून आज व्हडा आशेन, व्हडा पातयेणेन, व्हडा अत्रेकान पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी आशेता. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर मागता ह्या दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर तुजो पवित्र आत्मो भरपूर मापान वत बापा आनी आशिर्वादीत कर बापा. तुज्या मोगान तांकां चलय बापा. बापा पवित्र आत्म्यातय तुज्या भुरग्यांक बरी भलायकी, सुख संतोश, शांती समाधान, सर आशिर्वादां, कृपा देणी तूं फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा,
देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पोतवेदारा आत्म्या पोतवेदारा भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमांत तुमी भागीदार जाल्ल्या पासत हांव दैवी कोलोरे त्रिमंदिरांत आसा. केदाळे तुमकां वेळ मेळटा आसतना दैवी कोलोरे त्रिमंदिराची भेट करा आनी हांगासर आमच्या आराधनाच्या कॉपेलांत थोडो वेळ तरी करशी. तुमकां साध्य जाता जाल्यार हप्त्याची रेतेर करा. आयतारा सांजेर 6 वरार सुरू जाता. तुमी बेगीन आयल्यार तुमचे रूम आमानात करून त्या रुमांत येवन रावन उपरांत 6 वरार रेतेर सुरू करून तुमकां अपूर्व हें जाता. सांजेर 6 वरार रेतेर सुरू जाल्यार आयतारा दीस ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरा पर्यंत ही वस्ती रेतेर आसता. आंतरीक बरी भलायकी लाभता, सुडका सोडवण लाभता, कुडीची बरी भलायकी लाभता, पिडा गूण जाता, ताचे घिसडतरान एकामेका बगसूंक करपा मेळटा. पवित्र देंवसराच्या सैतानाच्या सर दुश्ट शक्तींतले आमकां सुटका मेळटा. एक्सॉसिजम डेलिव्हरन्स हांगासर जाता आनी देवाच्या उतरांची वर्ती जाणवाय तुमकां लाभता. हर एका शनिवारा सकाळीं 9 वरांतून 1 वरा पर्यंत सुखान आसतना हांगासर रेतेर आसता. येया तुमी. सॅटर्डेज फ्रॉम 9 o'clock till 1 o'clock आनी 1 वरा हर एका शनिवारा दीस हांगासर कावन्सिलिंगा सर ह्या जाग बसून आसतात. तुमकां कुमसार जायचे जाल्यार येया तुमी शनिवारा 10 वरांचेर at 10 o'clock on every Saturday. there are priests sitting for confessions in the convention hall. येवन एक बरें कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन कुमगार घेवन देवाचे विस्नार करपा जावन घेया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.